भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, कान लगे होते थे, दिल लगा होता था, बस आवाज सुन भारत हंसता था, रोता था। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी, लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा।
एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया खबरो विस्तारान। फाटल्या 13 डिसेंबराक गुन्यांव फाट्याच्या ताब्यांतल्यान पळून गेल्लो जमनी हडप घोटाळ्यांतलो आरोपी सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हाका केरळ वाठारांत अटक केले उपरांत काल सांजे गोंय पोलिसांनी तेका गोंयांत हाडला। तशेंच सुलेमान खानाची घरकान्न अफसाना उर्फ सारिका खान हिकाय गुन्यांवांत वांटेकार जाल्ल्या कारणान पुलिसांनी अटक केल्या। सुलेमान खान हाचेर विविध गंभीर प्रकरणाचे 13 गुन्यांव पुलिसांत नोंद आसात। काल केरळांत अटक केले उपरांत सुलेमान खान हाच्याकडे आशिल्ले 4 फॅट, 12 4 चाकी, 3 दुचाकी, 12 मोबायल, 30 बँक चेकबुक, 16 बँक पासबुक तशेंच रोकड 2,60,300 रुपया पोलिसांनी जप्त केल्या। सुलेमान खान हेका 7 दिसाची पुलीस कस्टडी दिल्या। आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जयंती निमतान लखनौ वाठारांत अटल युवा महाकुंभ ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें आसा। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्तुकी लखनौ हांगच्या स्मृतीस्थळाचेर ह्या कार्यावळीचें उक्तावण जालें। ह्या वेळार उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हाजीर आशिल्ले। अटल युवा महाकुंभ हो महोत्सव देशांतल्या हेर राज्यांनी एकाच वेळार मनोवपाक सुरवात जाल्या। गोंय भाजप पक्षाच्या वतीन बूथ केंद्राचेर अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या कार्याची माहिती सगळ्यांक जावची हाच्या खातीर वेगवेगळ्यो कार्यावळी आंखल्यात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नीती आयोगाच्या बसकेंत वांटो घेवन देशांतल्या नामनेच्या अर्थशास्त्रज्ञां वांगडा अर्थीक बजेटाचेर उलोवप केलें। नीती आयोगाची ही बसका नवी दिल्लींत जाली। ह्या वेळार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, नीती आयोगाचे मुखेल कार्यावळ अध्यक्ष BVR सुब्रमण्यम आणि हेर वरिष्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले। 2025-26 ह्या वर्साक लागून केंद्रीय अदमासपत्रकाची तयारी म्हण नवी दिल्लींत नीती आयोगाची ही बसका जाली। बांगलादेशी घुसखोरांनी रेल्वे आणि रानाच्या वाटेन आयज भारतांत येवपाचो प्रयत्न केल्ल्या कारणाक लागून ह्या घुसखोर रॅकेटाचो दिल्ली पुलिसांनी पर्दाफाश केलो। 11 बांगलादेशी रोहिंग्यांक दिल्ली पुलिसांनी अटक केल्या। 2022 बांगलादेशी घुसखोर भारतांत येवपाक लागून प्रयत्न करताले। घुसखोरां कडल्यान पुलिसांनी बनावट वळखपत्रां आणि हेर साहित्य जप्त केलां। बांगलादेशी घुसखोर रोहिंग्यांनी आयज भारतांत येवपाचो प्रयत्न केलो पण दिल्ली पुलिसांनी तांकां अटक केली। उपरांत ह्या घडणुकेक भाजपा आणि काँग्रेस फुडाऱ्यांनी अरविंद केजरीवाल हांकां जापसालदार धरल्यात। आम आदमी पक्षाक लागून बांगलादेशी रोहिंगे भारतांत घुसतात। ह्या घुसखोरांक आम आदमी पक्षान बेकायदेशीर वळखपत्रां दिल्ल्याचो संशय आसा। केजरीवाल आणि तांच्या फुडाऱ्यांनी बांगलादेशी घुसखोरांक मदत केल्या जाल्यार ह्या प्रकरणाची चौकशी जावपाक जाय अशें भाजपचे खासदार मनोज तिवारी हांणी सांगलें। आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता। परतून मेळुया 6:30 वरांचेर फुडल्या बातमीपत्रांत। नमस्कार।